हॅलो हॅलो गाईज, गुड मॉर्निंग. फर्स्ट ऑफ ऑल तुमकां सगळ्यांक हॅपी गणेश चतुर्थी. हय तर न्हू इतकी दीस आमी बिजी उरलेली बिकॉज Yes. चवथीची तयारी बीन करताली एन एन आमच्या घरा पुजना गणपती आमच्या मेन घरा कडेन हय, पुजता बोरी सो आमी थंय मागीर वयतली पांय पडपाक आनी आमगे सायडीन काकी बी तेंगेर तुमकां सगळें दाखयतली आमी बिकॉज ते आमकां लागीं थंय बोरी आमी मागीर वयतली पांय पडपाक. हय बट आतां सद्या आमी रेडी जाल्या पळय देवळान वचपा खातीर बिकॉज आमी पयलीं कशी आमगे दिसताली तें सामान आमी व्हरून देवळान दिता गणपतीच्या. हय. सो आतां आमी तें दितली. तर आमी ते गणपतीच्या देवळान दिता तें सामान थंय आमी तुमकां व्हरता. पळयात आमचो ह्यो आउटफीट म्हणून कांय घालूना व्हडले कांकणा तितली घातल्या. देवळान वचपाक न्हू फक्त देवळान सो वचपाक. अशें आनी हांव कशें दिसतलें पळय ह्यो जस्ट देवळान वचपा खातीर. हय मागीर आमी घालतली दुसरी. हय दुसऱ्यांगेर वचपाक एंड ऑल दॅट. आतां फक्त केस टाय करतली आनी आमी हय वयतली. आतां आमी केस ट्राय करून वयता. आतां सद्या न्हू तुमकां आमी देवळान थंय दाखयता. गाडी बायक घेवन वयतली आमची थंय हय. आमकां भटान सांगलेलें पाशाणीचे जे देवूळ आसता पळय पाशाणीची मुर्ती थंय दिवपा म्हणून. सो थंय देवूळ आहा तसलें. सो थंय वयता आमी सद्या खातीर. बाय आनी पावस दुर्वा आमकां काडपा जाय बिकॉज आमगे पयलीं दुर्वा आसताल्यो. आतां त्यो हांव सोदपाक गेलें थंय सुद्दां घेटकडी बट त्यो नासल्यो. आतां त्या देवळा कडेनूच दुर्वा आसा. सो आमी थंय दुर्वा काडटली. त्यो देवळान वयतली मागीर परत आमगे घरा हाडपा सुद्दां थंयसरलीच काडटली. अशेंच चिंतला प्लॅन. पळोवया थंय आसा आमी काय लांब ना लांब इयरिंग्स घातला तेजी ते लांब तुमी लांब. पयल्यात आसतली पळय न्हू खूब फावटी. मागीर खंय वयतना दुसरें इयरिंग. आतां सद्या खातीर हे इयरिंग. चल पावस ना तशें आमी बेगीन वयता नाल्यार पावस पडल्यार आमी परत हांगा धरतली. सो स्टे ट्यून. गाडी वचून हॅलो, तर आमी पावली बाजारान गेली. कितें कितें घेवपाचें आशिल्लें. टायम जालो मातसो. हें पळय सामान दिसता तुमकां. आनी आतां आमी भितर वयतली. बट थंय बोटूच दिसना. सो आतां आमी बोट सोदता आनी मागीर तुमकां मेळटा. बोट नासलो. सो बोट खंय अडेजा घेतलो. सो आमी आतां वयतली घरा कडेन थोड्या वेळान फोटो मारून आनी मागीर परत येतली आमी. आमकां हे देवूळ लागींच आसा फक्त भटाचो नंबर नाशिल्लो. सो आमी तेंचे कडल्यान घेतला. आतां ती आमकां सांगतली खंय बोट येतलो तेन्ना आमी वयतली. मागीर आमच्या घरा कडेन बी जेवण पानां बी आमी सगळें करता. सो तें मम्मी रेडी करता. सो मम्मी आमकां यो म्हणटा बेगीन बेगीन आनी मागीर आमी आमचे ते हातीगेर बी वयतली तेन्ना तुमकां दाखयता. म्हणल्यार आमच्याच सायडीन. सो आमचेंच कशें सगळें. सो सद्या स्टे ट्यून. हॅलो. तूं म्हणटा वेगळे ड्रेसान तर देवळान म्हणलें पळय फोटो काडटा आनी बोट मागीर येतलो म्हणून. पूण बोट आमी फोटो काडटा म्हळ्यार बोट तेन्नाच मेळ्ळो. इतलें आमचें बरें लक. ते लक जालें ते जालें. मागीर येतना आमकां पावस मेळ्ळो आनी सगळीं आमी भिजली. त्या खातीर आमकां कपडे आमचे चेंज करचे पडले. आतां आमी वतयच न्ही ते. सो अशें घातलां. इयरिंग्स हांवें दवरली. बरें कपडे उरले न्ही. आतां आमी तेंगे वयता हातीगेर आमगेले ते आमगे सायडीनूच आनी आमी पावत ना. ती सुद्दां म्हणटली हेंगी आनी गणपती फुडल्या भशेन बिजी म्हणटली आमी. टायम तुमकां डेकोरेशन बी सगळें दाखयता. टायम 2 जाले 2. हय चला मोर रडटा पळय आमचे थंय. टाटा, see मम्मी you later. बरें. तर पळय आमी पावली. हॅलो गायज, तर आमी पावली. तेंचें डेकोरेशन अशें आसा. ते सगळें जाता आनी विचित्र दिसता आसतना आमी कितके लेट पावले ना पूण तेंचे कांयच जावना. आमी आतां हेल्प करतली आनी आमकां हेल्प करपाक बी जाय आशिल्लें बट बिकॉज ऑफ तो भट आमकां मेळपा जाय आशिल्लो. आमी देवळान फर्स्ट ना म्हाका उजो दी दाखयता. आमी कांयच ना डेकोरेशन करपाक. हे कोणी केलंय? तुम्हीच केलें काय? तुवेंच केलें काय? सगळ्यां मेळ्ळें. ते काकीन केलें रे. ते काकीन बुजला. दोन आसा भाजी. एकूच पेल लावया आमी. आमगे गणपतीचे ब्लेसिंग घेया तुमी. तूं आशिल्लो म्हूण हांव खंय जाणा आशिल्लें. तर मागीर आमी प्लॅन केलो रांगोळी घालपाचेर. तेणी बॉर्डर बी कांय रांगोळी घालनाशिल्ली. सो ते पळय झाडू घेवन सान मारताले आनी आमी मागीर प्लॅन केलो रांगोळी घालपाक. पळयात तुमी बी पळयात आमी कशी रांगोळी बेश्टी जस्ट बॉर्डर.
तर जरी आमगे गणपती पुजना न्हू आमच्या घरा म्हणल्यार आमी मेन घरा पुजता न्हू, आमी पयलू हांगा पुजताली तरी पूण आमी सगळे पानां हे ते सगळे रेडी करतात ते आमी तुमकां दाखोवना की ऑलरेडी आमी तुमकां खूब फावटी पानां आनी जेवण आमचें दाखयलें आसा. तेच्या खातीर आमी पयलू आमचे ते पानां बी काडून मागीर आमी सकयल येयली. आनी तो आपल्या घरा सुद्दां पुजना जाल्यार थंय बिजी शेड्यूल हांगा थंय वचून उरतात न्हू, सो रांगोळी बी घालप सकाळीं एक्चुली घालप आशिल्ली. सो आमी फाल्यां ठरयलां की आमी बेगीन येवन सगळें करतलीं म्हणून. सो पळोवया कशें कितें जाता तें. आनी ही रांगोळी आय थिंक 2 कितले तरी जाल्ली दिसता तेन्ना, इतकी आमी लेट घातली ती रांगोळी. आनी एक्चुली रांगोळी घालपाक टायम जाय खूब, नाल्यार ती बरी जाता. आमी जस्ट बॉर्डर घालताली सो व्हडली कांय ना. आनी तुमी जज करनाका आमची रांगोळी, कित्याक ती आमी फास्ट घालताली बेगीन जावपाक जाय म्हणून. हांगासर आमगे रांगोळी बी घालून कंप्लीट जाली ती आमी शूट करपाक विसरली. आनी हांगासर ती पुरी बी करताली सो तांकां बी आमी हेल्प करया म्हटलें करपाक. आनी हें पळय करपाक बसलेलो ऑलरेडी. पुरी न्हू 5 खाजी, पुरी पळय न्हू 5 खाजी करपाची आशिल्ली. सो आमी कितें कितें करताली उंदीर आनी बाकीचें कितें कितें आसता तें 5 खाजी वेगवेगळ्या प्रकारचे. सो तेंच करपाक आमी बसलेली. आनी आमकां हे वेगवेगळे प्रकारचे ते कितें कितें करपाक बी मजा येता. सो पळय आमी कितें कितें करता तें. आय थिंक मिरची कितें तरी काकीन करून दवरलेली आनी उंदीर आनी कितें कितें हे वेगवेगळे करताली. सो पळोवया काकण कितें कितें दाखयता तुमकां आमी कितें कितें करता तें. पांच हाजी पळय इतली तळून जाले आसा. ही आमी बाजून काकीन पळय हांवें पाट केल्लो, मागीर हे मोदक टायप, मागीर समोसा सो बारीकसो केल्लो. आनी हे पळय ही हांगासर भाजपाक लागल्या काकी. आजून अर्दी जावन आशिल्ली ना, ही ती हे करताली हे ते आमचे सुरिंगाचे पिठीची कापां आमी फस्ट टायम ट्राय करपा आसा. आजून आमी खावन पळोवंक नाशिल्ली केन्ना. सो ही नीन सुरींग बी तळपाक दवरलेलो आनी पिठी आनी डब्बू मिरसांगो सुद्दां आशिल्ल्यो.
तो न्हिदलो नीना तर आयच्या चवथीच्या पयले दिसा आमी इतले शूट केलें आनी मागीर ते पानां बी काडलीं आनी मुखाल्ल्या हांव शूट करपाक विसरलें, इतकी बिजी आसली. मागीर जेवली बी आनी मागीर आमी इतको कंटिन्युअस पावस पडलो जाणा की आमी मागीर स कितें तरी येयले. आनी हे आमचे थोडे फोटो जे आमी चवथीच्या पयल्या दिसा काडलेले, सो तुमी बी ते पळयात. देवळा कडेन जे आमी देवळा कडेन सामान पावपाक गेले पळय, थंय आमकां बरें अशें दिसलें बॅकग्रावंड आनी ग्रीन सगळें. सो थंय फोटोज मातशे बरे येताले, सो म्हणल्यार फोटो काडया आनी तुमच्या बरोबर शेअर करया. सो तुमी बी मातशें पळोवन घेया. तर हो व्लॉग आमी न्हू हांगासर एंड करतली. आनी इफ जर तुमकां आमचे व्लॉग आवडटा जाल्यार प्लीज लायक शेअर एंड सबस्क्रायब करा.